दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. घडयेन घडी हांव सौम्या करसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. घडयेन घडी हांव सौम्या करसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया खालतेपणी आमी आयल्या वांगा. प्रार्थना आमचे दयेन आयक सायबा. प्रार्थना आमचे दयेन आयक सायबा. घडयेन घडी हांव सौम्या करसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. घडयेन घडी हांव सौम्या करसितलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. आता आमी देवाचें उतर आयकुया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 11 20:7 ते 20:8 पर्यंत. जेजू हे परी उलोवन आसतना लोकांच्या जम्या मदली एक स्त्री व्हडा ताळ्यान म्हणाली, आपणाचे कुशींत तुका वावयल्ली आनी तुका पानो दिल्ली आवय कितली भागी. पूण जेजून म्हळें, हाच्या की देवाचें उतर आयकोन तें पाळतात ती चड भागी. देवाचें उतर हें. आयचे सुवार्तेंत एक स्त्री जेजून केल्ली असर्यां पळोवन ताची शिकोवन आयकोन ताका कुशींत वावयल्ली आनी पानो दिवन वागयल्ली आवय निजायकी भागी म्हूण वर्णिता. मोरी जावन आसा सदैव भागी आनी सुभागी. पूण जेजू त्या स्त्रियेच्या उल्याक जवाब जावन म्हणटा, देवाचें उतर आयकोन तें पाळतात ती चड भागी. ह्या उतरा द्वारे जेजू आमकां मरये बरी जावंक आपोवणें दिता. मरयेन जेजूक 2 फावटी जल्म दिलो म्हणयत. पयलें आत्म्यान आनी उपरांत कुडीन. जेन्ना मरयेन देवाच्या उतराक काल जावन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हूण आपली कबलात दिली, तोवळ मरयेन जेजूक आत्मीक रितीन जल्म दिलो. देवाच्या शब्दान तिचे थंय मनशां रूप घेतलें. आमी मरये बरी कुडीन जेजूक जल्म दिवंक शकना, पूण आत्मीक रितीन जल्म दिवंक शकता. आमी देवाचें उतर आयकुया, त्या प्रमाणे जियेवया. एक व्यक्ती समाजींत उंचल्या पावंडार पावतना आमी ताचे संगी संबंद आसा करूंक आशेतां. सक्कडी त्या व्यक्तीचो पुर्विलो इतिहास म्हणजे तो कितें, खंयचो, कितें खातालो, पियेतालो, न्हेसतालो, कोणाचो पूत, कशें वयर आयलो म्हूण सोदना करतना तो म्हजो खास इश्ट म्हूण आमचो संबंद दाखयता. जेजूची असर्यां आनी शिकोवण पळोवन ताचे आवयची व्हडवीक वाखणतात. त्या संबंदांत जियोंक आशेतात. आमी त्याच कुटुंबांत आसले तर लोक आपणाकी लेखतो आसलो कोण ना म्हणलो मनोभाव हांतू आसा. असल्या संबंदाक आशिल्ल्या त्या स्त्रियेक देवाक खालतीमान घालून जियोवची ती कितली भागी म्हणटा जेजू. सांव पावलूय जेजूक तुमी नेसल्यात तर तुमची जात कात अंतस्त कितेंय वा कसलेंय जावं तुमी आब्रामाच्या संततीची आनी घराण्याची
आनी जेजूचींच भाव भयणी म्हूण कळयता. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रगत, म्हज्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज मोचे तुझ्या काळजा सारके. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी. मोरयेच्या दुलोबी काळजा जा तू म्हजी बचावी. नित्याधार मायेक नोवेनाचे मागणे. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनाती कर. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनाती कर. नित्याधाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनाती कर. भोव भाग्यवंती आनी खतावीण आंकवारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्याव. तुवें आमकां देवा ताणजोन दिल्ल्या सर उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिताव. नित्याधाराचे माये, आमी तुजो मोग करताव आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्यांव
आनी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आमचे तांकी भितरलें सर्व करतले म्हूण तुका बसयता हांव. नित्य आदाराचे माये, तुका देवा लागीं आसले विशेश सळावळीन हे उपकार आमकां ताचे कडेन जोडून दी. ताळणेचेर जैत व्हरूंक गटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे सांगाता आनी तुज्या पुता सांगाता ससनाचें जिवीत आमी जोडिशें कर. नित्य आदाराचे माये, आमचे पासत देवा लागीं विनाती कर. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता, काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसलें दाका वायनांत बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक, नित्य आदाराचे मायेक मान करूंक आमी सांगाता जमल्या वाचता. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां वपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागतांव. हे नित्यादराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारतांव. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मोरतेल्यांची बचावी जावन आसाय. मोगाळी माये, तुजें पवित्र नांव केदाळाय आमच्या तोंडार आसतलें. बोव करून ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार तें आमच्या वंटाचेर खेळटलें. तुजें नांव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नांव. बगार आमची दिसपडटी जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्यांव आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून परगट करतल्यांव. हे नित्य आदाराचे माये, अदीक वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे मुखार येतांव आनी आमच्या दिसपडत्या जिणयेच्या गरजांनी तुजो आदार मागतांव. विघ्नां, कश्ट, खंत आनी दूख केदाळाय आमच्या मतीक विराराय आनी बेजाराय हाडटात आनी आमकां देदेस्पर करतात. देवाची मांडावळ आमकां संकश्टाक व्हरून पायता आनी निर्भागपण आनी आकांत आमचेर येशे करता. हर एक कडेन आमकां मेळटा कुरीस मात्र आनी त्या वरवीं आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक निरास भोगता. हे मोगाळी माये, आमचेर दया दवर. आमच्या गरजांनी आमची जतन घे. आमच्या कश्टांतली आमकां सुटय. पूण आमी ते कश्ट आनीकी थोडो तेंप सोंसी जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार ते सर्व मोगान आनी सोंसणिकायेन सोंसची कृपा तूं आमकां देवा कडची जोड दी म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. हे उपकार तुजे कडेन मागतांव न्हय पातयेवन आमच्या पुण्याचेर, बगार तुज्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर. ये मोगाळी माये. हे नित्यादराचे माये, तूं ग्रेस्त आनी उदार जावन आसाय. देव आमकां दिता तीं सर्व देणी तूं आमकां वांटीत आसाय. तूं आमचो पातक्यांचो बरवसो. पळय तर हे मोगाळी माये, आमी तुजे लागीं परतांव. जेजू तुज्या वेंगेंत आसा आनी आमी तुजी भुरगीं जावन आसता आमकांय तुज्या वेंगेंत घे. आमकां सर वायटांतली राख. तूं आमची जतन करशी जाल्यार आमकां कसलेंच बें आसचें ना. कित्याक क्रिस्ता तावन तूं आमकां पातकांचें बॉक्साने जोडून दिताय. क्रिस्त सांगाता तुजें बोळ वर्तें जावन आसा. सगळे यमकोंड सांगाता मेळ्ळ्यारी ताचे मुखार तुजी सकत विशेश. आमी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या भावा आनी मुनसुबदारा मुखार वेताना तूं आमच्या सांगातास राव. ताळणेच्या वेळार आमकां आदार दी. जेजूच्या कर्या मोगांत शेवट पर्यंत तिरासान आनी सदांच तुका उलो मारची कृपा आमकां मेळाशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. हे नित्यादराचे माये. नित्यादार मायेच्या मानाक मागणें. हे नित्यादाराचे माये, पळय म्हाका तुज्या पांयां लागीं. म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागतां. तुजेर हांव पातयेतां. हे काकुळतीचे माये, म्हजी बिरमोत पाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण सोमेस्त उलो मारतात. तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वत चाकर जावन
हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयेणे खातीर हांव ताका हरसितां आनी अर्गां दितां. आनी ही पातयेणी म्हज्या साश्टाच्या साल्वासांवाची जामिनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेंत तुजो आदार सोदिनातले खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जालां. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण जाणा. तुजी ससाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोक करतली म्हणलें खंडीत. पूण पातकान पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन आनी असो म्हजो आत्मो हांव वगडावंक पावान म्हूण म्हाका भेन दिसता. देखून ही एक कोरपा हांव तुजे लागीं मागतां आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणे आनी तांगता त्या प्रमाणे तुजे लागीं हांव ती परततां. देंवसार म्हाका नाडटना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणोंक, ये मोरये म्हाका पाव. नित्य आदाराचे माये म्हज्या देवाक हांवें सांडूंक केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावाचेर सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा आमी आशेवया. नित्य आदार मायाच्या ससायेन सर्वेस्पर देव तांच्या कुटुंबांत सुख शांती समृद्धी सदांकाल रास करूंक तांकां आदार जावं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदां सादार तुजो जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो. पोतान तुज्या केल्या तुका शाबितास्रो निर्भाग्यांचो. कुमोक तुजी सदांच तयार. भुरगीं माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच तयार. भुरगीं माये मागता वादार. कितलें उठोंक पेसाडल्यारी परतून परतून पडटा सासाव. आस्कता मी बाळा तुजी माये आमकां पाव म्हूण मागता. कुमोक तुजी सदांच तयार. भुरगीं माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच तयार. भुरगीं माये मागता वादार. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी आशीर्वाद देव आमकां. भाग्यवंत पुरुषाचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. दिव्यवाणी